Seda kusache kurie nivaram kam chude amच्या प्रभूचे पिताचे परमेश्वर आमेन. स्वतमंता देवा सुरपरिदार बापा स्वर्गारण पितमीच्या रुसनाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आकवार मरे ताय जल्मलो कोसलाका ताणें कोस सोसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोद पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसल्यार तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेन भक्ताचो येतकार पदकाचे बक्षणे कुळीचे जेवणपण सासण्याचे जिवीत आमेन. आमच्या पसरगीच्या नाप जावं आमकां आमची गोश्ट घालता ती ससरान जावं आमचो दिसपटो गिरायसाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नवान वरेर पेन लेस रेस पोषणाय शास्त्रामध्ये सुदोवान सुदोचो बुज जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान वरेर पेन लेस रेस पोषणाय शास्त्रामध्ये सुदोवान सुदोचो बुज जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये आम पप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान वरेर पेन लेस रेस पोषणाय शास्त्रामध्ये सुदोवान सुदोचो बुज जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये आनी पप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. वाघ पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां नेहमी सदा सदा काल आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू ख्रिस्त दशमाच्या मोलान रोजार करतना आमच्या पदका पासत रोगात उमेलो. ह्या पयल्या मिस्तेरांत मागुया जोन एकलो जो पिडेस्त कोश्तवता तांकां बरी सावद भलायकी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवी जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगाळ जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बुजतांक तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पुडोन नाका पूण वटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. आनी ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच आसा उस्त्रामध्ये तुजो देव आनी सदांय तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाची माये अपया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हणजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणातले उशातली दुसरो मिस्तेर पिलाच्या रास अंगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जर्मन मारले. ह्या दुसऱ्या मिस्तेरांत मागुया ह्या तेंबा वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याक जी ती आशेतात आवडेतात ते तांकां फावो कोर मिलाक सायबिनी.
आमच्या पासर्गीच्या आजचे नाव पयस जावं शेर रायज आमकां येवं जी कशी सकाळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयान मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान वेर पेन ले स्ट्रेस पोश नैसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगयांती मरे देवाचे माये आम बापया खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन कुंभाक पुताकान पळयतात म्यांग आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन म्हजी सुसबोस आमकां आनी वर आमकां कोणातल्या उशातली सगळ्या आत्म्याक चोर तिसरो मिस्ते सोम जेजू क्रिस्ताच्या मुसुकार काट्याचो मुकुट घातलो ह्या तिसऱ्या मिस्तेरांत मागुया आमच्या गांवच्या तरणाट्यांक खातीर तोकोस घेवन बरो वावर करूंक ती पावंक आनी बरो फुडार तांकां मेळूं आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगाळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो किरायचो आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक विश्तांक तशी आमची पदकां गोस आनी आमकां ताणें पडोवन नाकाय पूण वाटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोच तैसा उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो पूज जेजू घेवन ते मर्यादाचे माये आपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोच तैसा उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो पूज जेजू घेवन ते मर्यादाचे माये आपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोच तैसा उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो पूज जेजू घेवन ते मर्यादाचे माये आपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोच तैसा उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो पूज जेजू घेवन ते मर्यादाचे माये आपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोच तैसा उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो पूज जेजू घेवन ते मर्यादाचे माये आपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोच तैसा उस्त्र्यामध्ये तुसो देव आनी सदांय तुसो पूज जेजू घेवन ते मर्यादाचे माये आपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
नमान रे कृपेन बलेले सर्वेस पोचता ऐसा अस्त्रामध्ये दुसो देव आणि सदैव दुसो पुढचे येसू मागीर दाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या म्हणजे जिजू समकानी वरमकां कोणातल्या उजातली चवथो मिस्ते सोम जेजू ख्रिस्त चोडलो कालवा दोंगरार आपल्या खांदात तो बादादीक खुरीस घेवन ह्या चवथ्या मिस्तेरांत मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत जितलो वावर ते कोत्तात ताच्या आनी तांच्या वावराचेर सुबापोणी आशिर्वाद आनी सावत भलायकी तांकां फावो कोर आमच्या आस्कारणेचे मिलाक सायबिणी आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं जी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायसायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेपणो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार मान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेर पेनले श्रेस पोश नेसा अस्त्र्यामध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यांती मरे देवाचे माये वापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मुबाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदा सुदा काल आमेन म्हणजे जेजू बोगस आमकां आनी वर आमकां कोणातल्या वजातली सगळ्या आत्म्यांक सरकार पांचवो मिस्ते सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मळेच्या दिश्टी मुखार ह्या पांचव्या मिस्तेरांत आमी खाशेलपणी मागुया जी समाजाचे देगेर आसात आनी निराशीपणान जियेतात नवो बरवासो आशेतात ती सगळीं आपलो फुडार बरो परसळीत करूंक आमचे मिलाग्र सायबिणीचे आशिर्वादान आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो कितें जाय आमकां दी आनी आमचे चुकिल्ल्यांक बुजतांक तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून नाकाय पूण वाटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच तयासा अस्त्रामध्ये तुसो देव आनी सदैव तुसो पूज जेजू मागीर ते मर्यादाचे माये अपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच तयासा अस्त्रामध्ये तुसो देव आनी सदैव तुसो पूज जेजू मागीर ते मर्यादाचे माये अपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच तयासा अस्त्रामध्ये तुसो देव आनी सदैव तुसो पूज जेजू मागीर ते मर्यादाचे माये अपया खातीर नती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच तयासा अस्त्रामध्ये तुसो देव आनी सदैव तुसो पूज जेजू मागीर ते मर्यादाचे माये अपया खातीर नती कोर
आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Naman mare kurpen bilile सर्वेस पोर्चता ऐसा अस्त्रा मदे तसदेव आणि सदै तसो पुच्छेजू मागीर ते मर्यादाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Naman mare kurpen bilile सर्वेस पोर्चता ऐसा अस्त्रा मदे तसदेव आणि सदै तसो पुच्छेजू मागीर ते मर्यादाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Naman mare kurpen bilile सर्वेस पोर्चता ऐसा अस्त्रा मदे तसदेव आणि सदै तसो पुच्छेजू मागीर ते मर्यादाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Naman mare kurpen bilile सर्वेस पोर्चता ऐसा अस्त्रा मदे तसदेव आणि सदै तसो पुच्छेजू मागीर ते मर्यादाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Naman mare kurpen bilile सर्वेस पोर्चता ऐसा अस्त्रा मदे तसदेव आणि सदै तसो पुच्छेजू मागीर ते मर्यादाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Naman mare kurpen bilile सर्वेस पोर्चता ऐसा अस्त्रा मदे तसदेव आणि सदै तसो पुच्छेजू मागीर ते मर्यादाचे माये आपल्या खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Mama paputak आणि पवित्र आत्म्या आदि आतां सदा सदा कालमेन. गुरुसरम कानि वरम कायम नमानणे तुझे माये तुगे आमचे जिवीत अमृतवणी बरवास आमदेशी विची बालका तुका ओलोमत्ता या तुकाच्या कोणानासका सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोयाल श्राती तुझी काकुतीची नदरगाल तू कोणवाले आणि मोगाल तुला वाकवार मरे ह्या पोते सापरांतुचो पुच्छेसू आमकां दाखय. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवी जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षितांक तशी आमची पदकां आमगोस आनी आमकां तोणायपडून नाकाय पुरवठांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बलेले सर्वेस पोचता आसा अस्त्रा मदे तसदेव आनी सदै तुजो पुच्छेसू मागीर ती मर्यादाचे माये आपल्या खातीर न्योती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल मेन.
सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A8 देवाचे वेदी सोरी. देवाचे वेदी सोरी हांव वेता, कुशलताय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, देवाशी देवाशी हांव वेता. तुजो उजवाड मोजेता, तूं विश्वासी म्हूण कोरय. तुजो उजवाड मोजेता, तूं विश्वासी म्हूण कोरय. देवाचे वेदी सोरी हांव वेता, कुशलताय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, देवाशी देवाशी हांव वेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानू आमी सगळीं एकाच देवाची चोडा मोगाची आनी आपुरबायेची भुरगीं. देव आमचो सगल्यांचो एक सारको कसलोच वेगळोचार नासतना मोग करता. ह्याच मोगान आमी एकामेकांत जिवंक गरज. समाजान नदर मारल्यार जायतीं आमचीं भावां भयणां वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्याच आमच्या भुंयेन उणेपण भोगतात. भायरलोलीं कशीं आसात, दुखवलोलीं जाल्यान कोण नासलोल्या भशेन जियेतात आनी तांच्या जिवितान कसलोच बरवांचो ना कसो तांकां दिसता. समाजा भायर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बरवासो दिवंक आमचें क्रिस्ती आपोवणें. तर ह्या मिसा भेटेन त्याच देवाची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे आस्कारीन मिलाक सायबिणीक मान दिवंक आमी ह्या देव मंदिरान एकठावल्या. आनी आंकवार मारिया ही न्हूच देवाचें उतर तिणें आयकलें पूण आपल्या जिवितान तें पाळलें. आनी हें देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाळून तिणें दुसऱ्यांक ती बरवांचो फावो केलो. आनी तिची देख आमकां जोर एकल्यान तिच्या भुरग्यांनी आपणावपाची गरज. पूण जायते फावटी आमी निराशीत जाल्या. दुसऱ्यांक हो बरवांचो क्रिस्तांव वरवीं आमकां फावो जाल्लो बरवांचो आमी दुसऱ्यांक दिवंक चुकल्या. आमच्या ल्हान व्हड चुकींचो ह्या वेळार ओगेपणान दूख धरुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
रावतुया. हे मिसाचे बेटीन किरीतपणी देवाक दिनवासता पास्कोयला फेर्नांडीस, तशेंच आपल्या जिविताच्या देण्या पासत आपल्या जल्म दीस समोरपता एडन सावियो फेर्नांडीस हाचे पासत आमी मागुया. तशेंच आयचे खेरीत नोवेनाचे मीस आमी जाणट्यांक आनी पिडींत आसात तांकांय भेटयता. तो जी आमची घरांत जाणटीं आसात वो उत्तर पिरायेक लागून वो हेर कारणांक लागून कश्टावतात पिडींत आसात तांचो दर एकल्यांचो उगडास करुया. आनी आमी जे आमचें मागणें ह्या देव मंदिरान घेवन आयल्या ते ओगेपणान देवाक आमी उबारुया. सर बोलीश देवा, आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडीन कश्टावतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक आनी राग धरूंक उशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळें मेळ्ळेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी वोपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतरां खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरां प्रमाणें चलात. उतर आयकतात पूण तें पाळिनात तो आपल्या सारकें एका आरश्यान पळयतल्या मनशा परी. ताणें आपले सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडोच तें कसलें आसलें तो विसरलो. पूण सत्येचे समूळ नियालता आनी तिका थीर रावता आनी आयकूंक विसर घालिनासतना आपल्या कोन्यांनी ती पाळटा. तो आपूण कोत्ता त्या वरवीं बागयोन जातलो. आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फटोवंक आपूण भुक्तीवण म्हूण चिंता. ताचें भुक्तीपण पलकें, पूण देवा मुखार नितळ आनी निश्कळून भुक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथाक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मल रावंक. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुजे भोव पवित्र दोंगरार कोणा ती कान करूंक ताकत. सगळीं म्हणया. चुके वेणेन भोंवतानी ह्या नितीन चलता, काळजां ता सोत उलयता, आपल्या जिबेर पेल्याच्या बोगलांताक घालिना असल्या मनशांक जबाब. पेल्यांक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचे लजाण घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक खातलता, पूण सरस्पराची भुक्ती कोतल्यांक मान लेखता असल्या मनशांक जबाब. उश्णी दिता, वाद घेना, लॉस खावंक कबूल ना, निरो प्रद्यांक वाट करिना असल्या मनशांक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Soy su vespora
Soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, तो बाप जेजूचा महिमेमोन देव आमचो तुझ्या मन उगडावूंक तुमचे आपणाचो कितलो उज बरो आसो उगडाप तुमचें जावं. Soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यान येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां अशीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणांनो, पयत पुस्तकान उत्पत्तीच्या ह्या पयल्याच पुस्तकान आमकां सर्वेस्पद देव अशें उद्गारलेलो मेळटा, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आनी देवान दादलो आनी बायल रचली आनी तांकां ताणें आपल्याच जिविताचो तांकां स्वास दिलो. जरी मोगाच्या भाव भयणांनो देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपाचो आपलो स्वास दिवन ताका जिवीत फावो केला जाल्यार आमी समाजांत वो संवसारांत मनशा मदें वेगळोचार भेदभाव अंतर कित्याक पळयता काय. तर हाचेर नियाळ करतना आयच्या मिसाचो सेवाधर्माचो मिसाचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो भरवसो दिवंक आमकां दर एकल्याक उलो करता. आनी हो मोगाच्या भाव भयणांनो हो उलो जायत्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आयकलो, आपणायलो आनी आपल्या जिवितांत तांणी पाळ्ळो. आनी हाची आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटात. एल साल्वादोर हो सेंट्रल अमेरिकाचो एक ल्हानसो देश आनी ह्या देशांत सुमार 1960 ह्या काळांत एक नवें नवें वातावरण सुरू जालें. जंय गिरेस्त वो आस्तीक लोक आसा तो थोड्याच प्रमाणांत आसलोलो, थोड्या संख्यान आसलोलो. हो गिरेस्त वो आस्तीक लोक गरिबांक त्रास कोश्ट तांकां पिळूंक लागलो, तांचेर अत्याचार करून तांकां मारूंक लागलो. आनी अशे तरेन गरीब लोकांचो ते गिरेस्त लोक अदीक आनी अदीक फायदो काडपाक लागले.
आनी अशे तरेन ह्या ल्हानशा देशान एल साल्वादोर ह्या देशान गरीब लोकां मदें आनी गिरेस्तां मदें वा सरकारा मदें झूज सुरू जालें आनी असल्या वातावरणान क्रिस्ती पवित्र सभेन ऑस्कर रोमेरो हाका सान साल्वादोर जी एल साल्वादोर आसा हाची राजधानी हाचो बीस म्हूण ताका आज बीस म्हूण ताका नेमणूक दिली आनी जेन्ना आज बीस ऑस्कर रोमेरो आपल्या पोरजेचे ताणें कोश्ट त्रास ताणें पळयले तो ओगी रावूंक ना जावं ते मिसाचे बेटेंतल्यान आपल्या सेरमांवांतल्यान हे गरीब लोकांचे प्रश्न तो लोकांक उक्तापे करपाक लागलो जावं ते आपल्या उलोवपांतल्यान जावं ते आपल्या संदेशांतल्यान जो लोक आपली पोरजां कोश त्रास अणभवताली तो त्या सभे माजार पुरगोटूंक लागलो तशेंच जावं तें रेडियाच्या वा टिवीच्या माध्यमांतल्यान ताणें जो लोक वायट जिवीत वायट हे आपल्या गरीब लोकांक कोत्तालो ताणें तांचेर निशेध मारपाक सुरू केलें जेन्ना बरें आसा थंय कोण तरी वायट हाडटाच तो नाटकांयेन बरोवन एक दीस मार्साचे 24 1980 वर्सा जेन्ना हो आज बीस ऑस्कर रोमेरो मिसाची भेट समोर ओंपतालो तेन्ना कांय जाण देव मंदिरान भितर सरून हे बिस्बाचेर फार मारून ताका थंयच मिसाची भेट समोर ओंपतना ताका जिवेशी मारलो मोगाच्या भाव भयणांनो पळयत पुस्तकांत जेजू फारिजेवांक असो एक जबाब दिलोलो आमकां मेळटा बरी आसा तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज हांव सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्या पासत हांव आयला आनी हें जेजून आपल्या जिवितांतल्यान करून दाखयलें आनी तीच जेजूची देख आज बीस ऑस्कर रोमेरोन आपल्या जिवितांत पाडली जी कोण समाजाचे देगेर आसलोली जी कोण जिवितांत निराशीपण अणभवताली तांचो तो आवाज जाल्लो तांकां ताणें नवो बोरवांसो ताणें फावो केलोलो तांच्या कालकी जिवितांत ताणें उजवाडाची कीण उदेवशी केलोली आनी हाकाच लागून आयज पवित्र सभा आज बीस ऑस्कर रोमेरोक भागिवंत म्हूण पाचारता व ताका मान दिता ऑस्कर रोमेरो भाशेन जायतीं क्रिस्ती भावातीं जांकां आयज आमी भागिवंत म्हणटा तांणी आपल्या जिवितांत समाजाचे देगेर आसलोल्या तांय जी कोण जिवितांत निराशी आहा कोश्टां आडकोळींक सांपडल्या तांकां नवो बोरवांसो जिवितांत तांणी फावो केलो मोगाच्या भाव भयणांनो आयच्या वाचपांचेर व देवाच्या उतरांचेर थोडीशी लक्ष आमी मारुया आयचें पयलें वाचप खेरीतपणी जाकोबाचें पुस्तक आमकां जें आमी पयल्या वाचपान आयकलां थंय जाकोब आपले चिटीन सांगता आमी न्हयच देवाचें उतर आयकुपी पूण देवाचें उतर पाळपी जावंक आमकां उलो केला आनी मुखार तो आमकां सांगता आमी आमच्या जिवितांत जी कोण अनाथ आसा जी कोण विधवा आसा तांचे सगळें अदीक दयाळ मोगाळ आमी आमच्या जिवितांतल्यान जावंक गरज आनी कोण परी आमी हेरां आमच्या भावा भयणां सगळें दयाळ मोगाळ उदार जातली हाचो संदेश आमकां बारीकसाणेन आमी आतांच आयकल्ल्या शिव वर्तमानांत मेळटा जंय आमकां सांगलां जेन्ना तुजो भाव भुकेंत आसा ताका जेवण फावो कर जो कोण तानेल्ला ताका उदक दी कोण बिराड ना ताका बिराड दी कोण विंगलो आसा ताका न्हेसण फावो कर कोण पिडेंत आसा ताका इलाज दी हे तरेन आमच्या भावां भयणां सगळें दयाळ जावंक आमकां उलो केलोलो आसा मोगाच्या भाव भयणांनो आमी अशें उदगाल्लोलें आमी पळयता इंडिया इज अ डायवर्स कंट्री आनी खरेंच आमच्या भारतांत आमी विंगडटाय वो वेगळेपण दिसून येता जावं तें वेगवेगळीं राज्यां वेगवेगळ्यो आमच्या भारतांत उलयतल्यो आमी भासो जावं ती आमची संस्कृताय जावं आमचे वेगवेगळे आमी धर्म जे येता ते वो आमचो इतिहास संस्कृताय लेगून आमची वेगवेगळी आसा आनी जेन्ना हें सगळीं विंगडटाय आमी एकठांय येता तेन्ना आमी भारत वो आमी इंडिया म्हणूंक पावता पूण आयच्या काळार मोगाच्या भाव भयणांनो ही जी भारतान आमच्या भारतान जी विंगडटाय आसा जें वेगळेपण आसा ती कांय जाणां हे विंगडटाय वेगळेपण आमच्या देशांत अंतर वो भेदभाव घालूंक आमची पावलां चालू आसलेलीं आमकां दिसून येता देर आर सम पीपल who are killing or sabotaging the diversity that is there in our country and are giving rise to the differences in our country. तर मोगाच्या भाव भयणांनो
आमच्या भारतान आसलेली विंगडटाय आमी समोरोंबूंक ओ जेवंक चड गरजेचें. आमी पयत पुस्तकान जेजूच्या काळार हीच विंगडटाय वेगळेपण आसलोलें दिसून येतालें. पूण जायतीं आमची भाव भयणां जेजूच्या काळार लेगून हे अंतर ओ भेदभाव लोकां मदें कोत्तालीं आनी हाकाच लागून जायतीं भाव भयणां समाजाचे देगेर उरलीं. जायतीं जाणां जिवितांत निराशीपणान जेवपाक लागलीं. पूण जेजू दर एका भावा भयणा सोवें मोगान दोयाळायेन एकचारान जियेलोलो आमकां दिसून येता. खेरीतपणे जेजूच्या काळार ओस्तोऱ्यांक आनी भुरग्यांक मान सन्मान नासलोलो. पूण आमी जेजूच्या जिवितांतल्यान पळयता जेजून ओस्तोरेक आनी भुरग्यांक ताणें आपल्या जिवितांत मान सन्मान दिलोलो आमकां दिसून येता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजूच्या काळार जी कोण गरीब आसा तांकां देवाचो शिराप तांचेर पडला असो समाज मानून घेतालो. पूण गरीब लोकांक जी कोण गरीबसाणीन जियेता तांकां जेजू अदीक लागीं आसलोलो हें आमकां पवित्र पुस्तकांत दिसून येता. जी कोण कश्टावतात पिडेन आसा तांकां देवाचो शिराप लागला. तांणी कसलें तरी पातक केलां आनी हाका लागून तीं आतां जिवितांत ती कश्टावतात, तांकां पिडा आयला. हाका लागून मनीस लोक पिडेंत आसलोल्यांक पयस दवरतालो वा तांकां भायर आपल्या समाजा भायर तांकां एकसुरीन दवरतालो. पूण असल्या सवें जेजू दोयाळ जावन तांकां पेकुणी फावो केली आनी देवा बापाची काकलूत कृपा तांकां दिली. तशेंच जुदेव लोक जी कोण सामारितान आसलोलीं, जे कोण 2 वसुदार आसलोले तांकां ते पयस दवरताले. पूण असल्या सवें जेजून अदीक दोयाळ मोगाळ जालोलो आमकां दिसून येता. आनी हीच देख, ही जेजूची देख आसबीस बागेवंत ऑस्कर रोमेरोन आपणायली, वेगवेगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपणायली. आनी हाचे वरवीं समाजाचे देगेर आसलोल्यांक आनी जिवितांत निराशीपणान जियेतोल्यांक तांणी नवो बरवांचो फावो केलो. तर हीच देख मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या काळार, आयच्या समाजान, आयच्या दिसा आमी दर एकल्यान क्रिस्ती धर्माचो पाटलाव कोत्तोल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपणावची गरज. पूण आयच्या काळार समाजाचे देगेर कोण आसात काय? जिवितांत कोण निराशीपणान जियेतात काय? आमी म्हणूंक जाता पयले सुवातेर जी आर्थीक परिस्थितीक लागून कश्टावतात व जी भाव भयणां गरीबसाणेन जियेतात ती आयच्या काळार समाजाचे देगेर आसात. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जी भाव भयणां आपलो गांव घर सोडून आमच्या गोंयांत वा आमच्या गांवांत आमचे मदें जावं तें दिसवड्याचें काम कोत्तात, आमचे मदें जियेतात वावुरतात, जांकां आमी वायट नदरेन घांटी म्हणटात, तीं भाव भयणां आयच्या काळार समाजाचे देगेर तीं आसात. आमच्या कुटुंबानूच नदर मारुया. जायत्या कुटुंबांनी जी जाणटीं जी उत्तर पिरायेर पावल्यात तीं भाव भयणां आमच्या कुटुंबान एका कोनशाक तीं जियेतात. आमी म्हणटात तीं एका देगेक जियेतात. असल्या भाव भयणां सोवें आमी उदार मोगाळ जावंक गरजेचें. आनी चवथे सुवातेर आमी म्हणूं आतां आयच्या काळार, आयच्या समाजान, आमच्या देशान जातोल्या अंतर, जातोली भेदभावाक लागून जायतीं भाव भयणां समाजाचे देगेर जियेलोलीं आमकां दिसून येतात. तर असल्या सोवें, असले परिस्थितीन आमी कसलो जबाब दितोल्यांक काय? पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ह्या देव मंदिरान मिसाचे भेटेन भाग घेतना जशें परी आमकां आयचें पयलें वाचप सांगता, आमी न्हूच देवाचें उतर आयकुपी पूण देवाचें उतर पाळपी जावपाची चड गरज. आनी देवाचें उतर आमकां दर एका भाव भयणां सोवें उदार मोगाल दोयाल जावंक आमकां आपयता. आनी हो संदेश आयच्या ह्या म्हयन्यान बाब साहेब आमकां आपल्या संकल्पान दिता. आनी आपल्या संकल्पान तो आमकां आमची आस्कारीन सायबीण माय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जशे परी मारयेन देवाचें उतर तिणें आयकलें, देवाचे उतराचेर तिणें विवेक करून आपलो भावा तीर गोट केलो आनी होच तीर गोट करून तिणें आपल्या देवाच्या उतराची ती चाकून जाली. तो तिचे परी आमी देवाचें उतर न्हूच आयकुपी पूण देवाचें उतर पाळपी जावपाची चड गरज. हो पयलो संदेश. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दोयाळ्यो कन्यो आयकूंक मेळ्ळ्यात. आनी पवित्र सभेन आमकां 7 कुडीच्या फायद्याच्यो
आनी 7 ओतम्याच्या फायद्याच्यो दोयाळ्यो कन्यो दिल्ल्यो आसात आनी आमी दर एकल्यान विसरूंक फावना जेन्ना आमी ही संवसाराची यात्रा सोंपोवन जेन्ना नव्या जिवितान आमी भितर सोदतलीं तेन्ना आमची दर एकल्याची जोडटी ह्या दोयाळ्यो कन्याचेर जातली म्हणून. तर ह्यो दोयाळ्यो कन्यो दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान वेवस्थीतपणी घालूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जशे परी आंकवार मरिया आपल्या जिवितान बोरवाशान भावार्थान जियेल्ली तेच परी आमी दर एकली बोरवाशाची मनशां जावंक गरजेची. जेन्ना आमी दर एकली बोरवाशाची मनशां जातलीं तेन्ना होच बोरवासो आमी आमच्या दुसऱ्या भाव भयणांक दिवंक पावतल्या. एक ल्हानशें उदाहरण हांव तुमचे मुखार दवरतलो. जेन्ना आमकां कसली अडचण आसा, कसली गरज आसा, आमी भावार्थान बोरवाशान देवा लागीं मागता, पूण खरेंच काय आमी ती आमची गरज भावार्थान बोरवाशान देव मंदिरान येवन मागता काय? आमकांच एक प्रश्न करुया. मंगळारची तीच गरज आमी 7 हातोनी उबारता, जर तो 7 हातून आमची गरज मानून घेयना जाल्यार बुधवारची मागीर आमी पेरप्या सुकोरेक सायबिणीक आमी तीच आमची गरज उबारता. जर पेरप्या सुकोर सायबीण आमची बुधवारची ती गरज आयकून घेयना जाल्यार आमी मागीर ब्रेस्ताराक पाद आग्नेला मुखार घालता. अशे तरेन आमच्या गोंयांत जर तो आमचें जें कितें मागता आमकां मेळ्ळो ना जाल्यार मागीर आमी ह्या त्या गांवांत ह्या त्या राज्यांनी आमी तीच देवाची तीच आमची गरज आमी घेवन वेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी तर आमी दिसा दिसपट्टी ह्याच देव मंदिरान भावार्थान बोरवाशान मिसाचे भेटेन वांटो घेवन मिलाक सायबिणी लागीं जरी तर आमी मागलें जाल्यार आमकां ती भुरग्यांक आपल्या पुता थंय विनंती केल्या बगर आनी जें कितें आमी मागता ती आमकां दिल्या बगर ती रावची ना. तर आमी बोरवाशाची आनी भावार्थ्याची मनशां जावन होच बोरवासो आमी आमच्या भाव भयणांक दिवंक चड गरजेचें. तर ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेताना थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार हाजीर जातलो आनी जेजून आपल्या जिवितान जी कोण समाजाची देगेर आसलोलीं निराशीपणान जियेतलीं तांकां तो उदारपणान मोगान दयेन तांचो ताणें सेवा चाकरी करून तांकां बरेपण फावो केलें. तर आमी बोरवाशाची मनशां जावन होच बोरवासो हेंच बरेपण आमच्या भाव भयणींक दिवंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी आदार आंकवार मरये वरवीं जेजू थंय उबारुया. सगळीं उबी रावया. आमकां दर एकल्याक देवाच्या आदाराची गरज आनी जेजूस म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार भावार्थान आनी बोरवाशान भरून कांय आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या याज्ञीक तशेंच म्हत्वाची समाजाचे देगेर आसलेल्यांक नव्या जिविताचो बरवासो दिवंक वावरतात. तांच्या ह्या वावरांत देवाची मजत आनी सगळे तरेचे सोंपेपणांत तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाचे देगेर आसलेल्यांच्या हिता खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लागूंक आनी आपल्याचे वस्तुंगी ताच्या गरजां आकांताक पावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका.
निराशीपणाक लागून जायतीं जाणां येदेचे उपाय घेवन वायट रस्त्यार पावल्यात. असल्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी आमी तांचे सवे हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या समुदायान समस्तेगेर आसलेल्या निराशीपणांक सांभळलेल्यांक एका मनान एकठांयूंक फावो ती मंजूर तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या शेजाऱ्या गांवांत आसलेल्या सगळे जाणट्या आनी पिडेस्तां सवे आमी फावो तो हुस्को आनी मोग दाखोवंक आमकां कृपा आनी देवान तांचे खोटी परिस्थिती तांकां सांगाता केल्या पुरो म्हूण तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. सर्वेस्पर आमी तुज्या भुरग्यांनी ही कांय मागणी भावार्थान आनी बोरवाशान तुका उबारल्या आनी जायतें आमचें काळजान मागचें आसा. हें सगळें आमी तुका खालतिकायन उबारता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C25 ना आमचे लागीं. म्हज्या भावान भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपद देवा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदारांत सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाल बापा, आमच्या जिविताची दर एक गोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार
उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 sorves poto. Povit, 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 sorves poto. Sorgani संसार बोला, तुझ्या वैभवान. Sorgani संसार बोला, तुझ्या वैभवान. उचूक सोर्गी, उचूक सोर्गी, तुका सोर्सो. Sorves poraci naw, yata takasoy. Sorves poraci naw, yata takasoy. Ucuk sorgi, tuka soyso. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गुट पुरगटुया. Jesu, आमी होंडो खाता आनी एकासितले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवानीसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंटो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलीप नेरिफेरा आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका फुडें ती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज दिनवासणीचें बलिदान मेळिता पास्कुएला फेर्नांडीस तांचेर वाडदीस समारंभ एडन सावियो फेर्नांडीस तांचेर आनीक आयची मानवबळ करता तेंबा समुदायांतल्या दोन एकल्या वांगड्याचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस चाबेळ पदबासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान करपदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोगाच्या भाव भयणांनो जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां जे आमच्यो गरजो आमच्या इतिहासांत देवा बापाक आमी उबारता तर हेंच जेजून शिकयल्लें मागणें भावार्थान आमी ह्या वेळार म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीं पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरव्याशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Gesù
जेजू यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें सगळेंच म्हजें खरी सायबा सायबा दिता तुका यो म्हज्या जेजू यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें सगळेंच म्हजें खरी सायबा सायबा दिता तुका जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्याक तुका यो म्हज्या आत्म्या यो म्हज्या आनी सायबा आनी सायबा सदांच तुका यो म्हज्या आत्म्या यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा आनी सायबा सदांच तुका जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्याक तुका यो वेगी तूं यो म्हाका तुजें बेसांव दिवच्या कुरपीन भरच्या यो वेगी तूं यो म्हाका तुजें बेसांव दिवच्या कुरपीन भरच्या जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्याक तुका जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्याक तुका प्रार्थया कोणवाल्या बापा पिडे शिडे वेल्यार तूंच आमचो धीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं
पिडींत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या भावात्याच्या जम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बाबयणानो आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक ह्या नोवेनांत आमकां मेसाचें भेटूंक आनीक कितें त्या विशयाचेर नियाळ करूंक आमकां आदार केला आमच्या ह्या गांवचे बुधा एल्विसन फर्नांडीस ह्या पाद्री बाबाक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या सांगाता सबलिदानांत आयज वांटो घेतला तोय आमचो गांवचो पूत पाद्री जॉयसम ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची मांडावळ केल्या त्या समुदायीक तेंबा समुदायीक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांचो विशय देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचेशी राव. फाल्यांचो दीस आमी सगल्या नुस्त्या मारपाच्या वावरांत आसा त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांक आमी भेटयता. सगल्या ह्या आमच्या ह्या वावरांत आसात त्या बाबा भयणांनी जाता ते भाशेन ह्या मेसांत तुमी वांटो घेवचो. फाल्यां तुमचे खातीर आनी तुमच्या ह्या वावर धन्य पासत आमी खेरीतपणी ह्या मेसांत तुमचे पासत मागतल्या. फाल्यांची मांडावळ करूंक कार्मक सायबीण आनी सांताक्रूज समुदाय विठ्ठलदास. तियात्राचेर खास करता आमचो परबी समय तियात्र आसतलो प्रिन्स जॅकब हाचो सांजे 7:30 वाजता सुरू जातलो. आनी तुमकां तिकेटी धाडल्यात ज्यो तिकेटी तुमी वेल्यात त्यो फुडाऱ्याक मागता फाल्यां लेगून तुमी ऑफिसान हाडून दिवच्यो. बरोबर जे पट्टी कलेक्शन तुमी केलां तेवूय हाडून दिवचें म्हूण मागता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. अखेरीत आशिर्वादाचे मागणे आमी करतल्या. सोम्या बरें करीत आनी सगल्यांची पिडा शिडा काडीत तूं गेलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ह्या तुज्या पिडेवंत चाकरांचेर भलेपणान तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोटाय ओतम्याचें तिरपण आनी दुखी कोतींनी सोंसणीकाय फावो कर. तांची भलायकी तांकां परतून दी. हे पुरी भाव भयणीच्या एकवटान परतून येवन संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमच्या जिवितान उदेलोलो नवो बरवासो आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार.
Ostriabito sodo Gabriel noman kota Ivice caruno trus Amkai kormai sodo Amci mai munondaku Cisuk makam cikati Muni saunam cipaso Toi duka muntahavoi Zaundi Nitrostiaram kasamba Jesusiam kapavu Sota kalpaki saundi Sorgi chateva baba Povortea puta Jesu Vorapor povitatmia Samsar ko puman sasna मिलाक साहेबिनी आमचे पासत विनंती कोर क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावचें सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी मिलाक सायबिणीचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं शेवटाक आमी गायन करुया गायनाचो अंक T61 तूं मोरे माय Jej mai tiskalamci Somes tucia burgianci Tumor jej mai tiskalamci Somes tucia burgianci Rakam katu, pawam katu Soram cikor cintvigna Rakam katu, pawam katu Soram cikor cintvigna Tumor jej mai tiskalamci Somes tucia burgianci Tumor jej mai tiskalamci Somes tucia burgianci